म्हाका एक सांगात, हांवें सायंटिफीक कम्युनिटीन चडांत चड सादूरकाय समाजाक सांगप ही एक तांची एक जबाबदारी. हांगा NIO आसा, हो एक अवघड प्रश्न विचारता. NIO नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी जी समुद्र विज्ञानाचें काम करता. समुद्राची पातळी वाडटा, समुद्राचो उश्णता वाडटा म्हणजे ताजो इफेक्ट रेनफॉल धरून ते आमचे तरेचे आतां वादळां हाजेर पडटा हें आमी आतां सगळ्याक खबर आसा. NIOन अशे तरेचो रिपोर्ट बी कितें दिल्लो आसा स्टेट गव्हर्मेंटाक? नाही, NIO खूब NIO आमी कितें करता, आमी 2-3 टायप प्रोजेक्ट करता. एक एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट करता. ओके, एंड वी डू वर्क एक्चुअली फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी करता, गोवा गव्हर्मेंटा करता, and Ministry of Earth Sciences करता. We do sponsored projects and we do the national projects. आम्ही एक प्रोजेक्ट केले अरेबियन सी मान्सून एक्सपेरिमेंट म्हणून. पावस खंय अरेबियन सी चुकून येता, आमी एक शिप घेवन गेले आनी हें केलें. सो वी डू डिफरंट टायप्स ऑफ थिंग्स अकॉर्डिंग टू द नीड, वेदर इज द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा or government of India or the sponsoring agency. We do a thorough study, and as you correctly mentioned, गोंयांचे लोक, especially the government of Goa, should take the advantage of having an institution like NIO and use it to their advantages, whether the CRZ or maybe any of those things positively. So तुम्ही म्हणतात NIOन हो अभ्यास केल्लो आसा. खूप there are n number of reports are there, n number of scientists are there who can actually help, गाईड, मेंटर, मॉनिटर. आमी कालच ह्या विशयाचेरच आनीक एक डिबेट केल्ली ती मायनिंगा संदर्भात. थंय आमचे कडेन क्लाउड आल्वारीस आनी नॉर्मा आल्वारीस आयिल्ले आनी ताणें आमकां सांगलें की आमकां कोर्टान फाटली 35 वर्सां लढो दिवचो पडलो मायनींग ज्या पद्दतीन चल्लां तें सस्टेनेबल जावचें. आनी कालच आतां गव्हर्मेंट इज नाव टेकिंग स्टेप्स की हें आतां सगळ्यो ज्यो मायन एरिया घेवच्यो. हें हांव कित्या खातीर सांगता, कारण ताणें म्हणलें तशें ग्रीन हावस गॅस वाडटात, क्लायमेट चेंज जाता. क्लायमेट चेंज जाल्ल्याचो परिणाम आमी पळयतात. पावस चड येवप किंवा एक्स्ट्रीम वेदर, एक्स्ट्रीम गरमी वाडप, हीट वाडटा. सो हे सगळ्याचो परिणाम आमी देशाचो विचार करिया, जगाचो विचार करिया, पूण गोंयचो विचार करता आसतना ताणें म्हणलें तशें आमची पळय जी दर्या देग आसा ती खूब वल्नरेबल, ती खूब सेन्सिटीव, आनी थंय आमी शेक घालतात एका वर्सा 150, 200, 250 म्हणजे ताका कसलो धरबंद ना. आमचे कडेन NIO आसा. NIO राज्य सरकारान ह्या सगळ्या एक्स्ट्रीम क्लायमेटीच्या संदर्भात NIOची सल्ला मसलत कित्याक करची न्ही? हो म्हजो एक लास्ट क्वेश्चन तुमकां दिता. ओके, सो तुम्ही सांगितलं आय विल गो वन स्टेप अहेड. आम्ही 2025 आम्ही न्ही, देर आर सेवरल स्टडीज विच हॅव शोन दॅट दी हीट वेव्स विच आर सपोज टू फॉर्म इन 2025 आतां पावले. Yes, very serious. Extreme events and heat waves आम्ही सांगितले. What was supposed to happen in 2025 आता आमच्या डोरस्टेपा पावले. So what more can you ask for? Exactly. So now we don't have to predict. It is already reached your doorstep. आम्ही 2025 किती what we are planning or to get in 2025 आता 2020 3 वर्ष फुडेच पावले आमकां. That is one of the most dangerous signal, as I said, red flag. सामकें. सो तुमी ताका उपाय कितें कितें म्हणटात? झाडां लावपा जाय चडांत. ओके, वन इज, बट द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग आय वूड से इज एक्चुअली वी शुड हॅव पब्लीक ट्रान्सपोर्ट सिस्टम वाडप बेस्ट करपाचें. आमी आतां सिंगापूर सांगता. आतां आमी गोंयांच्या खंयचे घर गेले 2 नाल्यार 3 टू व्हिलर आसताले, 2-3 4 व्हिलर आसताले. आमचे कडेन वेळ सोंपत आयला. गाडयांची संख्या कमी करची पडटली. रोड शुड बी बेटर पब्लीक ट्रान्सपोर्ट अँड इट शुड स्टॉप. ईच ऑफ द पब्लीक ट्रान्सपोर्ट शुड स्टॉप इन द प्लेस. लोकांक आमी पळयलां एज्युकेट करपाक शांतीने रावपी मनीस पणजेन येतलो जाल्यार गाडी वापरता. त्या परस जर पब्लीक ट्रान्सपोर्ट आसचो, इलेक्ट्रीक कार्स आसच्यो. वन इज एक्चुअली चूज दिस वन, लेट्स से रिन्यूएबल टाइप ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस. मे बी वी शुड कट ऑफ. रमेश कुमार बाब, आमचो वेळ सोंपत आयला. खूब म्हत्वाचो हो विशय, कारण आमी फकत एक चर्चा ढोबळमानावन चर्चा करना, सायंटिफीक विशयाची चर्चा न्ही. ही जी पळय कितें हीट वेव आसा, एक्स्ट्रीम क्लायमेट जे पळय इव्हेंट्स आसात ते आमच्या लागीं आयले, आमच्या भलायकेक त्रास करतात. इतलेंच न्ही, आमचे गोंय सेन्सिटीव ते सामके आमचे एका विध्वंसाच्या चक्रान फसपाचो धोको निर्माण जाला. आमच्या पळोवप्या मुखार एक बरी म्हायती दिली. हांव तुमकां धन्यवाद दिता रमेश कुमार बाब. तुमी आमच्या स्टुडियोन आयले. हांव तुमच्या काळजांतल्यान उपकारी आसा.